जीवित तुका भेटून देता देवा तू आमचो वरून तुका बसून वंदूंक येता देवा तूच आमचो शिवो जीवित तुका भेटून दिता बापाक पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना बापाक पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि बुजवण तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. पवित्र सभा हा दीस पालता एक खेरी परोशाचो हो सोडून बोलवो सो कोणाची जेजूची आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाची कित्याक जेजू आमचे पासत मेलो आनी पुनर्जीवन जालो आमी सगळीं यादवेकारां आमी ह्या संवसारांत जिवी आसात ती आमी मरून गेल्या ती सगळीं सर्तीची यात्रा करता देखून आमी जिवी आसात ती आमचे पासत मेलोल्या भारताचो व्यास करून आमच्या सोयम्याच्या पुनर्जीवनपणान तांकां वांटो फावोसोंक मागता कित्याक आमी सगळीं सोयम्याची जावन आसात तर आमी जिवी आसात ती एक दीस मोरतल्या म्हूण उगडास करून हे दिसाचे बेगीन वांटो घेतना आमचो बोरवोसो सोयम्याच्या पुनर्जीवनपणाचेर जीव करूया आनी सगळ्या आमच्या मेल्ल्या भाव-भयणांच्या आत्म्या पासत मागुया. बाबूनो आमची मरून गेल्या गो मरून गेला बायल मरून गेला भुरगीं आवय बापूय शेजारी सगळीं इश्ट मेळटा ताचे कसो दुखी बरीच काळजां आमी एकठांय जाल्या मागोवंक थोड्यांचें दूख आजून काबार जावंक ना जरी मरून गेल्यार कितलो तेंप जालो पूण अजून तो मेळ्ळा असो दिसना तो बराबरूच आसा अशें दिसता त्या बसत आयज सगळे मरून गेल्या बसत आमी मागया आनी खुशाल जावया की देवान आमकां सांगलां मेल्यान जाल्यार ती भक्त जियेतात म्हणून ती मरून ना ती जिवी आसा जसो जेजू आसलो आनी जेजू आसा जेजू बराबर आसा असले बाबांतल्यान आमी विसागेक तयार जावया आनी आमची पाठ्यां ओळखून घेवून आमी बरे जिवितान जायते चुकल्या ही हाडून आमच्या जिविताचेर आनी मोगाचेर जायते फावटी बरे जिवितान जियेत आसतना आमी गौरवान जियेया हें सगळें म्हजें अशें बरें चिंतलां म्हजें असले संवसारांत आनी कोण ना असले गोडाय घेवन आमी भोंवया ते पासून देवा कडेन बक्षले मागून पारागरून घेया. आणि तुका वावरितो सगळ्या विचारून सांगता मनाची तंत्रानुसार वाईट करून आणि सैनिक प्रकार केल्या अवसर एक सगळी सुधारण संवाद सगळ्या युद्धाला होता आणि तुका वावरितो जेथे आमच्या सर्व देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आमेन.
소미야 가굿골 소미야 가굿골 소미야 가굿골 크리스타 가굿골 크리스타 가굿골 크리스타 가굿골 소미야 가굿골 소미야 가굿골 소미야 가굿골 मेलेल्यांचो जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवे मोल दिताय तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरोसो उदीक थीर कर आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं कर देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी आमचे मदें राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. जाणवयेच्या पुस्तका वेलें वाचप प्रमाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोलीं दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशांक गेली. ते एक नश्ट दिसले. तांचे मन तांचो सत्यानस म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बरवंशान बोल्यांत तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो ते दिसा ती सगळींच परजळीत जातली. उशेलांतल्या किटा परी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी परजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पोर सासनांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयतात ती हें सोत समजतली. ताका विस्वाशी ती ताचे सोवें मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कुरपा आनी काकलूट मेळटल्यो. देवाचें उतोरें. व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पूर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. म्हणुया सर्वेस्पूर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पूर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना.
सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किलो कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारूक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून बगूं, ताचे मंदिराचेर दोळे लावून राबूं. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारूक. सर्वेस्परा तुका उलो मारता म्हाका आयक, म्हजी दया कर म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें कालीज म्हाका सांगता, ताचें मुखामोळ सोदीत राव. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा, तुजें मुखामोळ लिपोवं नाका. तुज्या चाकरांक रागान पोरो घालूं नाका. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारूक. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, कालीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारूक. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसाव जाल्यार सोम्या पासत जियेताव आनी मरून वेताव जाल्यार सोम्या पासत मरताव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोलीं, आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत, म्हणजे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या नियासोना मुखार उबी रावतल्यो, कित्याक अशें बरयलोलें आसा. सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाकाणटल्यो. म्हणटोच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारे भाशेन सुर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवाऱ्यांनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणाक बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो झिम्योंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मैदानीर बोवाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो
आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इलें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पावलोतात. पूण शाणयांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतात घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो तांचे बराबर लग्नाच्या वस्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणीन सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमकां नोकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. भोवडीनो, वर्साच्या वर्सा जेन्ना नोव्हेंबराचे 2 तारखेर ह्या पवित्र जाग्यार आमी हाजीर जाता, तेन्ना खेरीत भशेन एक आमकां संदी जाता आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक. म्हाका उगडास करूंक की एक दीस हांव मरतलों आनी हांव मरतलों म्हूण हांव जेन्ना चिंता, तेन्ना म्हाका उदीक नेट येवंक जाय. हांव ह्या संवसारान आसा मेरेन हें जिवीत बरे भशेन जियोंक. अशें घडटा की आमी ह्या संवसारान जियेत आसतनाच मरत आसता. वी ऑलवेज डाय. एक भुरगो शिकता, आपूण शिकतलो, कॉलेज करतलो, तो मरता एक भशेन हायस्कुलांतल्यान कॉलेजीक वचून शिकून. शिकतोच तो मरता एक भशेन कॉलेज करतच हांव कामाक वतलो आनी कामाक वचोंक तो मरता. कामाक वेतोच तो म्हणटा आतां हांव खाजार जातलो आनी खाजार जावन एके भशेन म्हजो घोराबो घडटलो. थंयसर तो मरता. यू आर डायिंग. मागीर खाजार जातच तो म्हणटा आतां भुरग्यांक बाळांक घेवन आपूण संवसार करतलो आनी भुरग्यांचें बरेपण करूंक आपूण मरता. यू डाय. घालपाक वेता, सर्वीस करता, वर्साक एक पावटी घरा येता, इतले त्रास खोश दूख काडटा, मरता आपल्या भुरग्यांचें बरेपण करूंक. भुरग्यांचें बरेपण करता करता तूं इतलो झार जाता आनी मागीर मरता हांव केन्ना रिटायर जातलो आनी मागीर एके भशेन रिटायर जावंक मरता. आनी बारीक नदर मारीत जाल्यार आमी जिवीत जियोवचे सुवातेर आमी मरत आसता. इन्स्टेड ऑफ लिविंग लायफ वी डाय ऑल थ्रू आउट आवर लायफ. भाऊ भयणीनो, स्टीव जॉब व्हडलो मनीस, फांकीवंत, बिझनेसमॅन, गिरेस्त आनी एके भाशेन सगळें जें पळय संवसारांत आसलें तितलें ताचे कडेन आसलें. सक्सेस आसलो आनी ते म्हणटात की ताचे वयर आनी कोणें वचोंक जायना. इतलो तो फांकीवंत जालो, इतलो तो इश्वंत जालो जिवितांत. कंप्युटरांत ह्या भागांत तो एकदम खूब पडजडलो आनी शेवटाक ताका जेन्ना तो 50 वर्सांचो असो जायत तेन्ना ताका गमलें ताका कॅन्सर जाला म्हूण, पॅन्क्रियाटीक कॅन्सर. आनी तो बाजेर आसतना तो म्हणटा हांव इतलो फांकीवंत मनीस संवसारांत, म्हाका वळखनात असले आयज कोणूच नात. हांव इतलो गिरेस्त संवसारांत की म्हज्या लागीं ग्रेस्ताय ना, तसलें कांयच ना. आनी अशें तो म्हणटा आसतना भाव भयणीनो, आपलेंच गर्व एके भशेन काडटालो आनी आपल्याच गोरवान तो बोल्लेलो आसलो. तेन्ना तो म्हणटा जिवीत कितें, वॉट इज लायफ. हांव बाजेर आसा तेन्ना म्हणटा तो म्हजी गाडी चलोवंक म्हज्यान एक ड्रायव्हर धरूं येता.
म्हजें काम, म्हजी बिझनस, म्हजें जें पळय आसा तें चलोवंक म्हज्यान दुसऱ्यांक कामाक लावूं येता. पूण जेन्ना आयज हांव बाजेर म्हज्या कश्टवता तेन्ना दुसऱ्यांनी म्हज्या पासत कश्टोवंक जायना. अदर्स कॅनॉट सफर फॉर मी, आय हॅव टू सफर इट अलोन. हांवेंच म्हजें कश्ट एके भाशेन हांवेंच भोगूंक जाय. दुसऱ्याच्यान ते दिवंक जायनात, न्हय म्हण दुसऱ्याच्यान घेवंकूय ते जायनात. हांवेंच कश्टोवंक जाय. आनी तशे वेळार तो म्हणटा संवसार कितें, वॉट इज लायफ. तो म्हणटा तुज्या लागीं खेरीत भाशेन तुजे कडेन एक घोडयाल आसा 2 लाखांचें आनी 2 घोडयाल आसा 2,000चे. एकूच टायम दाखयता. जायते फावटी आमी संवसारान आसतना इतली बडाय मगे घडयाल चयला ग बेश्टे न्हू तें 2 लाखांक घडयाल तुगे कितें हटारे. वी पुट अ प्रायस टॅग फॉर एवरीथींग. म्हाका मोबायल आहा, आवय मगे मोबायल आयफोन तो बेश्टे न्हू तो, तेजे सेल्फी येताय ते चयलाय तें तेका 2 लाख पळय, तुगे भाशेन 2,000 न्हू तो. वी पुट अ प्रायस टॅग. पूण तेंच कॉल घेवपाची. तुवें 2 लाखांक गेल म्हण तुगे कितें गडगड गडगड करून आवाज दुसरो येता ना. सेम कोण उलयत जाल्यार तेगलो ताळ येतलो. 2 लाखांक घे आनी 2,000 घे. तुका पाकीट आहा, हें पाकीट प्युअर लेदर बेश्टें न्हू तें, तेका 50,000 पळय आनी तुगेलें बेश्टें 300 रुपयांचें. म्हण तो पाकटां तो पयशे घायल जा 100 रुपया घायल जा. 50,000 आहाय तितून एके भाशेन पाकटान 1,000 घायल जा 2,000 जाताय ना. तेच पयशे तेंच तशें उरता. तुजे कडेन एके भाशेन मोटोर, मगे मोटोर केसो चयल तें, मगे मोटोर जागवार, ते कितूक लाख पळय ते चयलाय तें तुगे बेश्टेलें. बावडी न्हू. हे भाशेन आमी प्रायस टॅग लायता. तूं प्लेनान वेताय, हांव इकॉनॉमी क्लासीन वेता, बेश्टो वचना सादो. पूण भितर तो प्लेन एक्सिडेंट जालो, डूम करून तो भितर गेलोच. गुजरात ब्रिज मोडलो आनी सगलो लोक गेलो भितर. उगडे 200 लोक मेलो. भाऊ म्हणलो जायते फावटी आमी जिविताक प्रायस टॅग लायता आनी जिवीत जियोंक आमी विसरता टू व्हॅल्यू लायफ. आनी ते पासत तो म्हणटालो तूं जियेताय तेन्ना तुज्या भुरग्यांक एके भाशेन गिरेस्त जावंक शिकयनाका. डू नॉट एड्युकेट युअर चिल्ड्रन टू बी रिच. एड्युकेट युअर चिल्ड्रन टू बी हॅपी इन लायफ, टू लिव्ह लायफ इन इट्स फुलनेस. आपण म्हणटा जिवितान जिवीत झरोयलें, जिवितान मेलो, नांव जोडूंक मेलो. पूण शिवकी शेकी खूब बायलेचो मोग, भुरग्यांचो मोग, इश्टांचो मोग विसरूंक विसरलो. ताका टायम दिवंकूच ना. भाऊ म्हणून कितलें खरें, कितलें विचित्र तें. आमी जिवितान जियेता, आमी कश्टवता, पूण जिवितांतल्यो बऱ्यो बऱ्यो घडण्यो जिवीत जियोंक आमी विसरता. कित्याक देवान आमकां रोचल्यान फकत जिवीत जियोंक. गॉड हॅज क्रिएटेड अस फॉर लायफ. आनी हें जिवीत जियोंक जियेत आसतना आमी तें फुलनेस. आनी ते पासून जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसारान आयलां तुमकां जिवीत जियोंक आनी पूर्णपणे जिवन जिवन. आय कम टू गिव लायफ, आय हॅव कम टू गिव यू लायफ एंड लायफ इन इट्स फुलनेस. जिवीत जियोंक कितले पयशांची गरज तुका, कितले वस्तू आसूंक जाय, कितलीं बाटा बेसां आसूंक जाय, केदें व्हडलें घर आसूंक जाय. कोण म्हाका म्हणटालो फादर मगे पेन चयलां 25,000 तें आनी मगे पेन आसलें 5 रुपयांचें. तेंच बरयत न्हय, सायन तीच मारपाची. बाबडीन जायते फावटी आमी हे भाशेन हो प्रायस टॅग लायता. आयज हें जिवीत जियोंक देवान आमकां दिलां तें आमी वावरुया. मागीर जेवंक जायना तें. योर टायम इज लिमिटेड. ह्या संवसारांत योर टायम इज लिमिटेड. आयज सांजे हांव आसतलो जाल्यार म्हज्यानूय सांगूंक जायना. आनी ते पासत हें जिवीत जियेत आसतना खेरीत भाशेन तुकाच तूं उगडास कर. हें जिवीत जियेत आसतना दुसऱ्याचें जिवीत तूं जियेनाका. डू नॉट लिव लायफ ऑफ अदर्स. दुसरो सांगता, दुसरो कितें उलयता तें आयकून जियेनाका. हें जिवीत जियेत आसतना खेरीत भाशेन तुजें जिवीत जिये. लिव योर लायफ, योर लायफ. तुका देवान जिवीत दिलां
तें जिवीत जिये. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचे खोबरो करून आनी दुसरो सांगता ते भाशेन आनी दुसऱ्या प्रमाणे आमी जिवीत जियेता. आमकां भितरलो आवाज आसा, देर इज इन अ वॉयस, आनी तो आवाज आमकां आमचें जिवीत जिवंक आमकां आपयता. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी एके भाशेन मरणाचेर नियाळ करूंक जाय तेन्ना एक सोत खरें, आमी सगळे मरतले. हातून दुबाव ना, आमी सगळे मरतले. आनी ते पासत हांवें म्हणलां आवर टायम इज लिमिटेड. आनी अदीक करून आतां ह्या दिसांनी आमकां घोडून येता. आमी ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी दिसाक 2-2 मरणां केलीं. 174 जालीं आज आमच्या गांवांत मरणां. केन्ना कितें जायत, हार्ट अटॅक जायत आनी कितें जायत, लोक मरत आसा. देखून भाऊ भयणीनो, हें जिवीत देवान आमकां दिलां तें खरेपणीन जिवंक जाय. आनी हें जिवीत कसलें? जाता तितलो तुज्या काळजांतलो मोग वांटून दी. रागान भोंव नाका, दुस्मानकाय करी नाका, झगडीं केस्तां गाय नाका, हाचेर उलयलो ताचेर उलयलो पाड करी नाका, तो चडटा जाल्यार ताका उडय नाका. भाऊ भयणीनो, लायफ इज फूल ऑफ जॉय. दुसऱ्यांक बरें उतर दी, दुसऱ्यांक बरो आसो दी, दॅट इज लायफ. आमी जिवितान जियेत आसतना मेल्लीं कशीं भोंवता, तोंडाक आसना, मेल्लीं कशीं भोंवता. मेल्ल्यांच्या मनशांच्या तोंडार आसना. मेल्ल्यांची मेल्लीं उलयनात. आनी मेल्लीं उलयना म्हणटच ते भाशेन आमी बी मनशा कडेन उलयनात, घरांतल्या मनशा कडेन उलयनात, शेजाऱ्या कडेन उलयनात. आमी जियेत आसतना मेल्लीं कशीं जियेता आनी जिवीत जिवंक विसरता. देखून भाव भयणीनो, आयच्या दिसा जेन्ना देव आमकां आपयता खेरीत भाशेन आमी हें जिवीत जिवंक जाय. आनी जेन्ना तूं जिवीत जिवंक जाणा, देन यू स्टार्ट वॅल्युईंग लायफ. नाजाल्यार आमी प्रायस टॅग लायतले. एका ताका जशें हांवें सांगलां, आमी तेच व्हडपणान बनतले आनी वी वील फेल टू लिव लायफ. देखून सकाळीं उठ्ठा आसतना, तूं उठ्ठा आसतना आरशांक पळय आनी सांग, आयज म्हजो निमाणो दीस. टुडे इज माय लास्ट डे ऑफ माय लायफ. आनी सकाळीं उठ्ठा आसतना तूं जेन्ना हे भाशेन चिंता आनी हे भाशेन तुकाच तूं म्हणटा, तेन्ना कितें जाता, तूं यू गीव प्रायोरिटीज टू लायफ. तूं जाणा बाबा म्हजो टायम लिमिटेड, सगळे गरजे वस्त आहाय त्यो कोतलो, कितें करपा जाय तें कोतलो. बेश्ट बारीक बारीक करून टायम वेस्ट करपा ना, हिंगा थिंगा भोंवन टायम वेस्ट करपा ना. आमी ह्या जिवितान कितें तरी बरें करचें आसा आनी हो संवसार दुसऱ्याक बरो करून दवरचो आसा. देखून भाव भयणीनो, आमी सकाळीं उठ्ठा आसतना, एकलो बरयणार म्हणटालो, उठ्ठा आसतना तूं उठ आनी आरशान पळय म्हण, आयज म्हजो निमाणो दीस. आनी जेन्ना हे भाशेन तूं चिंताय तेन्ना घर बी साफ करतलो रोखडोच. जायत पाट जाता कोण मेल म्हणटरीच छक्क मेल म्हणटरी हांव घर साफ करताय. तेदो कितें करूं जाय, तें सापो दवरूं जाय, घर सापो दवरूं जाय. भाव भयणीनो, आयज म्हजो निमाणो दीस अशें चिंतया. आनी द मोर यू रिफ्लेक्ट दॅट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय लायफ, तूं त्या दिसा जिवीत बरो जियेतलो. दुसऱ्यांक जाता तितल्यो एनर्जी घेवन जाता तितलें बरें करूंक तूं वावुरतलो आनी दुसऱ्यांकूय बरेपणान बोधतलो. कित्याक देवान आमकां जिविताक रचल्यान. गॉड हॅज क्रिएटेड अस फॉर लायफ एंड दॅट लायफ इज टू बी लिव्ड इन फुलनेस. मेल्या उपरांतूच मरण जाता एक आमकां एके भाशेन आतयार, एक घडणी आमच्या जिवितान जिवीत जिवंक. मनशाक जेजून सांगलां ते भाशेन मरण ना, मेल्याव तरी आमी जिवीन जेजू भाशेन. आनी जेजू तेंच सांगूंक आयला आनी जेजून आपल्या जिवितांतल्यान दाखयला आनी आमी स्वत मानीत आयला. मेल्या उपरांत आमकां जिवीत आसा, दॅर इज लायफ आफ्टर दॅट. एंड दॅट लायफ आफ्टर दॅट वेन यू लीव लायफ बिफोर दॅट. If you believe in life before that, there is life after that. If you don't believe in life before that, there will be no life after that for you. It is all damnation and destruction. तर बाबडनो, जिवितान उमेदीची जावया आनी उमेदीचें जिवीत दुसऱ्यांक आदार करूंक, दुसऱ्याक बरेपण दाखोवंक, दुसऱ्याक मोग दिवंक, दुसऱ्याची एके भाशेन दयामाया दाखोवंक, दुसऱ्याक आयकूंक, कश्टवतल्यांक असलें जिवीत आमी जिवन निमाणें आमी रावचे बदलेक, आमी कश्टोवन जियेचे बदलेक आमी जिवीत हे प्रमाणे देवान आमकां रचल्यान ते प्रमाणे जिवया. आनी खरीपणी जिवितान जियेत आसतना
हे जिवनपण आमी अनुभव वावरुया. आमची कांय मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातान आसात. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोजेक प्रमाणीकपणाच्या मार्गार चलूंक आनी ताचे आत्मे देवाच्या हातान आसात म्हूण ही जाणविकाय सगल्या भावार्थ्यांक दिवंक तांकां देवाची जाणवाय आनी आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्रान भितर गेल्यो. आमी ह्या संवसारान जियेतना शाणी मनशां जावन मोगाचे आनी सेवे चाकरीचें जिवीत जिवंक आमचे मरणाक आमी सदांच तयार आसूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सोम्याची आमच्या मेल्ल्या कुटुंबाच्या वांगड्या खातीर मागतना ह्या वर्सा मरून गेल्यान आनी तशेंच कोविड-19 हे पिडेक लागून मरून गेल्यान तांचोय उगडास करुया. तशेंच जांचे खातीर कोण मागतलो कोण ना तांकां सगल्यांक सुम्या सवें सासणीक जिवीत मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सगलीं सुम्याची आमी यात्रेकारां ही संवसारी यात्रा करतना सुम्याच्या पावलांनी चलूंक आमचे सर्गींचे यात्रेची आमी तयारी करूंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. तुझे संपून गेल्या सगळ्या गोरच्यांचो उगडास कर. बापा, हांव एक दीस मरतलो. वेळ काळ म्हाका खबर ना, पण तुका खबर आसा. हे संवसारान आसतना आमी सगळे चिंता, आमी देव जाता, पूण तूं देव म्हण विसरता. दुनियान तुजेरूच विस्वास दवरून दिसाचो एक एक दीस आमी सारूंक. आयज तूं आमकां तुजे कृपेन कर आनी हें तुवें आमकां जिवीत दिलां तें व्हरताबरीतपणान जिवंक ह्या संवसारान जियेत आसतना तूं आमकां आयतें कर. आनी आमचे सगळे मरून गेल्ल्या संपून गेल्ल्या गोरच्यांचो, आमच्या भाव भयणांचो, आमचे गांवची भाव भयणां आसात तांचो, समुदायाची भाव भयणां आसात तांचो उगडास करतना तांकां तुजें सवें सासणाचें जिवीत दी म्हण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. Mana kodur maelo sai karasachi kori bokti naka bolidana sai peliachi doya priti mogal bapa Manun tuge mogan kili bedoni mogan bapa manun tuge mogan kili bedoni mogan bapa manun tuge mogan kili bedoni mogan bapa manun tuge mogan kili bedoni. बाबडीनो ही मोगान केल्ली भेटवणी
आयच्या दिसा बापाक मानता तसली जाल्यार प्रमाण मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. बापा, आमचे पासत जेजू क्रुसार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे आपले अगणित मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भक्तीन एकटवता आनी आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक ताच्या वैभवान धुयेन घे म्हूण आयज मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाड सांबाळुया. ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुनर्जीवनपणांचो बरो वसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी मोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावार्थ्याचें जिवीत सरना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिराण मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासणांचो निवास तयार जाता. देखून आतां सगल्या देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबरां सांगात तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaranco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भोगा तुज्या वैभवान. उंचुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या जिविताची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच पुरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खरोराचें रगत. पातक्यांचें बक्षण मेळच्यांक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारूतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुम्याची सव आमी ओंडो खाता. आमी एकाच इतले पियेता. तितले पावकी तूं वैभवान येवचो. आमी तुजे
बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां आयज तुवें फाव केलां देखून तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. ह्या वेळार आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करुया. जी भावां भयणां मेल्यांत आनी जांचे पासत मागतलो कोणूच ना, तांचे पासत मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आमच्या सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत जुजे वाज, भाग्यवंत दोरमदुदां आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. आमचे बापा, हे मागणे आमकां सगल्यांक एकठांयता. जावं मेलेली जावं जिवी आमी सगळीं त्याच बापाची जेजू क्रिस्ता उदेशी हें भाग आमकां मेळ्ळा. म्हणटच म्हजो मेलोलो म्हज्या सांगाता आसा. म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजो घरकार, म्हजी घरकान्न, भाव भयणी म्हज्या सांगाता आसा. तर बाबडीनो, त्याच बापाक उलो मारून बाराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुरवाईतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सगल्यांक आमकां सोंसकाय दी. रडटात, दुखोवल्लीं आसात, तांकां बुजवण दी. काळजाची गोठाय दी, धीर दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली, सगळे तरेच्या बांदपासांतली, ऑक्सिजनांतली आनी आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण ही जमलेली तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आमचे मदें आमच्या गांवांत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. शांतीन जेवंक एकामेका कडेन शांती दियात. देवाची शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर.
देवाची शले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओच तो जेसू रोट्टेल्यांची दुखां पुसता, निराशी जाल्ल्यांक बोल दिता, बरवंसो ना तेन्ना बरवंसो दिता, मेलेल्यांक पुनर्जीवन दिता. ह्या जेजूक घेतात तितले सुबागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ बाबा भयणानो, कुमयन्याव जेन्ना आमी शिवंक फुडें सरता मातशें वाट तयार करची. दुसऱ्यांक हांगा थंयसर वचूंक तुमी सोंपेपण दिवची. भायल्यान आसात तांणी थंयसरूच रावचें. थंयसर आमचे असादारण मुनियारी कुमयन्याव घेवन येतले.
आनी बापाचो मोग सगळ्यांक दिवू तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेसू सोडवणारा तोलेक सोशे जाने तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेसू सोडवणारा तोलेक सोशे जाने तोशे आमी तुका तुझ्या काळजांतल्यान देवाक हार घाली जेजू तुज्या काळजान आयला जो जिवीत कशें जिवंक जाय तें शिकयता जेजू तूंच म्हाका जाय जियेता तो हांव न्हय पण तूंच म्हजे सवेन जियेता तुज्या गोरच्याचो उगडास कर आनी एक पावटी आनी खुशाल जा तो जेजू बरोबर आसा म्हूण बिलीव that your loved one is with Jesus in heaven today and rejoice. प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतांच समरुमला ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक सासणांचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बावडीनो हांव ही संदी घेता आनी खेरीत भशेन तुमकां सगल्यांक आयज ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी आयल्या आमच्या मोगाच्या मनशा पासत मागूंक आनी जितले फावटी आमी फोंडाशी येता तितले आमकां तांचो उगडास येता कित्याक निमाणी वाट आमी तांच्या बरोबर इतल्या पर्यंत केल्या फोंडाशी पर्यंत केल्या मागीर नको पूण आमकां आमी जाणा बावड शिकयता म्हजो मोगाचो जेजू बरोबर आसा तो जिवन जाला तर हेंच मनान घेवन तांचे पासत आमी मागुया. किरीत भशेन ह्या दिसांनी ह्या 8 दीस कोण हे सिमिटेरीन येवन सोत मानता आनी किरीत भशेन धा हनुमान मोरे आनी आमचे बापा म्हणटा तांकां इंडुलजन्स प्लॅनार जोडूं येता आमच्या पातकांचे बॉक्सुनीक एके भशेन पवित्र सभा आमकां ही संदी दिता. हांव किरीत भशेन देव बरी करूं म्हणटा. आयज हो सेवा धर्म चलोवंक आमकां जाय तांणी आदार दिला. उदी करून सेवा धर्मीक सेवक आसात लिटर्जिकल एनिमेटर्स आसात तांकां युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आसात असो धर्माचे मणिहारी आसात तांकां गायन करूंक आमकां गायन मंडळान आमच्या लेनोय भावन तांच्या बरोबर आशिल्ल्यांक वाजोवप्यांक गावप्यांक आमी काळजांता देव बरें करूं म्हणटा. हो सावंड सिस्टम पिटरसन तशेंच लोरी आमचे भावान खेरीत भशेन बायल्यान बरे भशेन बिजली लायटी घालून एकमतीन तांकांय बी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गांवांत जायत्यो सिस्टरी आसात सगल्यो सिस्टरींकूय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कांय आमच्यो गांवच्योय सिस्टरी ज्यो दुसऱ्या गांवांत आसात तांकांय मोगाचो येवकार आनी तांकांय बी आमी देव बरें करूं म्हणटा.
आमचे एफएक्स आनी मॅन्युअल आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव. आमकां लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक खेरीत भाशेन बॉरिस आनी डायलनान आदार दिला तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे ब्रादर्स आसात तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे फादर्स आसात इगोर्जेचे फादर डायलन, फादर एल्वीस, फादर विलियम, फादर डायगो आनी आयज आमचे मदें फादर मेलिटो आसा तांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें म्हणटा. सगळी मांडावळ बरे भशेन जावं. आमचे फादर्स सगळे वावुरल्यात तांकां काळजांतान दिन वाचता. भोवडीनो आमी म्हज्या मनान अशें जालें तुमकां मातशी इल्ली ती स्टॅटिस्टीक दिवपाक. गेल्ल्या नोव्हेंबरान सान आयज ओ काल मेरेन सुमार 174 मरणां जाल्यात. ऑन एन एवरेज एका म्हयन्याक 15 ते 18 लोक मरता एका म्हयन्याक. म्हणजे पयऱ्यान मरण आसता 15. तो दर्शी जानेवारीन ते आतां मेरेन 160 मेल्यात. म्हणजे आनी 2 म्हयने उरल्यात. हें कित्याक सांगता तुमकां गमोंक की इतलीं मरणां आमच्या मदें जातात. आनी कोविडाक सांपडून सुमार 46 लोक मेला आमच्या गांवांत. देखून हे सगळे मेल्ल्या पासत अदीक जोरान आमी मागणी करुया आनी तांचे पासत मागया. आमी आमच्या हे सगळे फंड आसात सुमार 853. हांव कितें सांगूंक सोदता आयज सिमिटेर साफ करपाक जीं कोण आयलीं 35 लोक आयलो तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका मातशें दूख जाली. इतलें सांगल्या उपरांत 35 लोक आयलो, 170 लोक मेलो. जायते फावटी आमी आयज फुलां घातल्यान हजारांची घडी जायत. पूण तो फोंड साफ करूंक हांव वर्साक घडी हांव म्हणना थोडीं सदांच येतात. पूण थोडीं फादर मागे मीस आहा 10 पाद्री हाडून जाताय हाड रे बाबा 20 हाड म्हाका प्रॉब्लेम ना. मागीर सदां म्हणटाली जात ती तूं पाद्री हाड बाबा हांव मिसाक. तेगे आस आहलोली. भोबडी न्हू आमी हें घर म्हजें हें घर तुजें साफ धरूंक वावरुया. आतांच हांव येतालो सगळें प्लास्टीक काडून थिंगा उडयलां. आनी काय बरें आमगेलें हिंगा चिकोल काटाय मुगे होंडा वयल काटाय साफ केलें न्हय दुसऱ्यागे होंडाचेर घाताय. काय बरें तीच संय मुगे घरांतून कोयर काडलो दुसऱ्यागे दुर्गा उडयलो. कोण चोयताय जाल्यार चोयली, कोण चोयनाय जाल्यार घर उडयलो गेलो. हीच संय आमगेली हें जिवीत. बाबडी न्हू हें घर तुजें हें घर म्हजें सासणांचें साफ दवरया नितळ दवरया आनी तेच बरोबर बरें गार्डन कशें करया. ही आशा म्हज्या काळजाची तें गार्डन कशें करूंक. आनी कोणूय तर खेरीत भशेन जावं झाडां बी दिता फुलां जातात पळय तीं वीच रिक्वायर्स लेस वॉटर एंड लेस मेंटेनन्स. तुमी म्हाका सांगचें ते प्रमाणे हांव घालतलो आतां थोडीशीं झाडां तुमी येतोच गार्डन कशें दिसोंक जाय. आनी जोण एकल्यान आपआपल्याच्या घरच्याचो तो फोंड सारको करूंक जाय. म्हाका एक भाशेन बरें दिसलें राती 2 जाण तरी हांवें पळयल्यान दुसऱ्यांचे कोणेंय न्हेसूंक ना त्या फोंडाचेर तीं फुलां घालतालीं. तेमी फुलां विकतीं घेतल्यान आनी तीं फुलां घालूंक भोंवतात बाबडी. देवान तांचेर आशिर्वाद घालो. आनीकूय जायतीं कडेन आसतलीं कोणें फोंड न्हेसूंक ना तांचे फोंड न्हेसूंक भोंवतालीं. आसात असले बरे काळजाची मनशां. देवाक हांव खेरीत भशेन तांचे पासत आर्गां दिता. म्हणून बाबडी न्हू आमी जाता ते भाशेन ही स्वात जागी दवरूंक जावया. जायते फावटी अशें घडटा की आमी जायते उलयता उलोवपी जायते आसात करपी थोडे आसात. करपी जावया. हांव आयज खेरीत भाशेन शाबासकी दिवंक सोदतां. हें ट्रॅफीक सकाळचें सदांच जायतें जाता म्हूण आमी जाणा. पूण क्लायव म्हणलेलो एक भुरगो चिंचोणचो सदांच थंय आसता. आमची नायलकार कितले पूण एकल्याक देखून म्हाकाय पुटवना आनी कोणाकूय बी पुटवना जायत थंय राव. पूण तो येता सकाळची 1 वर तो दिता आनी ट्रॅफीक सारकें करपाक काय बरी वस्त. बरें करूंक वावुरया. जिवितान संवसार दुसऱ्याक दिवंक बरो करून आमी वावुरया. एका उडय तेका उडय हें सारकें जायना. दुसऱ्याक बरें करून आनी हेंच करून आमी वावुरते म्हूण हांव रावतां. एक गजाल अशी की जायते फावटी मेल्ल्यांक मिसान दिवंक येतात. आमी नको कोण तो पूत कोण तो दू कोण ते मेता म्हणटच आमच्या ऑफिसान घेतात. पूण अशें घडटा हालींच्या वर्सांनी अशें दिसलां एटलिस्ट म्हजे कडेन तरी 4 केसीस तरी आयल्यो. तेगे मिस घेयनाक फादर तेगे कॅन्सील कर. ते हांवें चयल्या म्हणटच हांव दितलो तें कॅन्सील कर. हें तुमचें घरांतलें कितें पळय आसा तें घरा कडेन सॉल्व करूंक जाय.
तें हांगा हाडिनाकात. म्हाजें मातशें तुमकां कॉशन कशें, कित्याक आमी नको आसता ते पासत. आनी मेल्ल्या उपरांत ते मेल्ल्या वयरूय आमी झगडीं करता. कोणें एकल्याचें फोंड दसयलो एका भावान, दुसऱ्या भावान तीं फुलां काडलीं, भायर उडयलीं आनी आपलीं फुलां घातलीं. चल, ड्रॉ जाली गेम. हें कोत्ता आमी. मेल्ल्यांकूय बाबड्यांक सुसेग आसना जायते फावटी मरोंक सारकें. म्हणटच बाबडी हें सांगता तुमकां कळोंक आनी तुमकां एके भशेन जाणा जावंक. आमी थोडेशे फोंड आमचे बांदी नासतना उरल्या, ते बांदूंक सोदता आनी ते मॅन्युअली करचे पडटा. म्हणटच एक फोंड बांदपाक 20,000 थंय कोणें कॉन्ट्रॅक्टरान सांगल्या. कित्याक बांदले म्हणटच ते उसपूंकूय आमकां बरें जाता. ते पासत कोणूय तर दिवंक सोदता जाल्यार ताणें दिवचें म्हण मागता. आमी 4 तारखेर नवरांचेर इगोर साप कोत्तेल्यांक फेस्ता बाबतींत तयार जावंक तांणी तुमी येवचें म्हण हांव खेरीत भशेन मागतां. आमचें गांव ह्या हो वाठार आमचो 2 जाण भाव, 3 जाण भाव खेरीत भशेन वावुरतात. बहादूर, दशारात आनी कोनी. आयज तांचे सभे मासार हांव तोखणाय करूंक सोदतां आनी तांकां खेरीत भशेन दिनवासतां. तितलें सोंपें काम न्हय तें. वेळार आसूंक, वेळार केन्ना सांगोन जायना. ते त्या वेळार सकाळीं मेलो म्हणटच जायते फावटी सांजेर पुत्तात. म्हणटच तें काम करूंक जाय. म्हणटच बहादूर आनी दशराक ताका हांव खाड जाणतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ते सदांच हांगा आसतात, वावर करतात म्हूण तांची तोखणाय करता. आमचो भाव कोणी सदांच हस वॅन चलोवंक सदांच रेडी आसता आनी एके भशेन कमिटेड आनी विस्वासीपणान तो हें चलयता. म्हणटच तांकांय बी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक तांची तुळा करपाक, तांकां बरेंपण दाखोवपाक एक धाकटीशी आमची भेट आमी दिवंक सोदता. आमचो भाव FX आनी मानुएल आसा, तांकांय बी आयज जायतो तांणी काम केलां. देव बरें करूं म्हणटा. भाऊ भयणो, आतां शेवटाचें गायन जाता आसतना आमी जोण एकल्याच्या फोंडाचेर रेजिमेंट करतले. कोणें तर कोदेलां बा बायली हाडल्यान जाल्यार भितर व्हरची आनी हिंगाच्यो वस्तू इगोरच्यो न्हवरूंकूय बी मातशें आदार करचो म्हण मागता. दशरथ आनी बहादूर आनी कोनीन फुडें येवचें. फादर LVC भेट दितलो. आशीर्वाद घेवंक तकली बागोयात. देवाचो आशीर्वाद तुमचेर पडटा. देव तुका आशीर्वादान भरता. तुजें जिवीत तुका बरी भलायकी दिता. तुज्या चिंतांचेर, तुज्या दुखाचेर, तुज्या भावनांचेर, तुज्या जिविताचेर, तुज्या वावराचेर तो देव आशीर्वाद घालता. सर्वेस्वर तुमचे सव्या सोंग सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या जिविताचेर, तुमच्या घराब्याचेर आनी आमच्या गांवचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. देवान जिवीत दिलां तें सुपूर्णायेन जिवंक आनी देवाक मानता तशे भशेन जिवंक तुमकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोणेक एकल्यान आपल्या गोरच्याच्या फोंडाशी उबें रावचें. Novo संसार वैकून नवे दोळ्या मुखार हांवें देखले. देवा बिराड मोदेशा मोदे बापाचे घर भुरग्या सोवे. देवा बिराड मोदेशा मोदे बापाचे घर भुरग्या सोवे.
थंयसर आमी ताची पोरसा आमचो देव तोच हे मागकेने ताचे नांव देव आमचे मोदे अशें नवे जेरुसालेम ताचे नांव देव आमचे मोदे अशें नवे जेरुसालेम Novo संसार वैकून नवे दोळ्या मुखार हांवें देखले देवा विराड मोदेशा मोदे बापाची गोर भुरग्यां सोबे देवा विराड मोदेशा मोदे बापाची गोर भुरग्यां सोबे थंयसर आमी ताची पोरसा आमचो देव तोच हे मागकेने ताचे नांव देव आमचे मोदे अशें नवे जेरुसालेम ताचे नांव देव आमचे मोदे अशें नवे जेरुसालेम Novo संसार वैकून नवे दोळ्या मुखार हांवें देखले देवा विराड मोदेशा मोदे बापाचे गोर भुरग्यां सोबे देवा विराड मोदेशा मोदे बापाचे गोर भुरग्यां सोबे थंयसर आमी ताची पोरसा आमचो देव तोच हे मागकेने ताचे नांव देव आमचे मोदे अशें नवे जेरुसालेम ताचे नांव देव आमचे मोदे अशें नवे जेरुसालेम